दुसरो विशय जो आशिल्लो आयचो जो इंटरेस्टिंग विशय तो म्हळ्यार लायटीचो. आनी एक लायट जी प्रत्येकाच्या घरा कडेन इतली फावटी वता. तुमी सुदीन बाबान सांगलें आनी बरे भशेन तें एक्सप्लेन बी केलें की अप्रूव्ड लोड कितलो आसता आनी एक्चुअल घरा भितर लोड कितलो घालप जाता, AC बसोवप जाता, हें बसोवप जाता, तें बसोवप जाता. पूण किशोर ही जी खरी टॅक्निकल जी रजांव आसात ती लोकांक पटपा सारकी आहात? अजिबात पडची ना. हेच्या पयलीं सुदीन बाब आमकां उदकाची कशी वांटणी जाताली हेचो हिशोब दिताले. आतां लायटीची कशी वांटणी जाता हेचो हिशोब दितात. म्हणजे आमच्या कडेन उदक कितलें तयार जाता आनी कितलें सप्लाय जाता. आयज तो आमच्या कडेन लायट कितली तयार जाता म्हणूं शकना, कारण आमच्या कडेन लायट तयारूच जायना. पूण कितली सप्लाय जाता हें तो सांगता. तुका इंट्रस्टींग गजाल सांगता प्रमोद. गोंय विधानसभा सुरू जाल्या पासून ही पर्वरची म्हाका दिसता 2दा काय 3 फावटी MLAच्यो खुर्च्यो चेंज जाल्यो. बरे कम्फर्टेबल तांकां खुर्च्यो मेळनासल्यो, बरे कम्फर्टेबल आतां ताका खुर्च्यो दिल्यो. पूण तुज्या घरा कडलो जर कुशीकचो तूं लायटीचो खांबो जर पळयशीत न्हू जाल्यार तो तेन्ना घातला पळय तोच आहा आनी वायरी त्योच आसात. म्हणजे प्रायोरिटी कोणाक? इन्फ्रास्ट्रक्चर बील जर तूं पळयशीत लायटीचें जाल्यार तेतून सेस काडटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस म्हणून. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस कसलो काडटात तुमी लोकां कडल्यान? कसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर? वांकडे खांबे लोंबतात हे वायरी आनी उट सूट सांगता अंडरग्रावंड केबलिंग. कसली अंडरग्रावंड केबलिंग? मदींच तेंच्यांनी एक नवीन टॅक्नॉलॉजी हाडली. कितें तरी अशें वायरीचे चोमे कशें करून खांब्यांक बांदून ते दवरल्या. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ती टॅक्नॉलॉजी टोटल फेल जाली. ती टॅक्नॉलॉजी खंय वापरारूच ना. म्हणजे ह्या लायटीच्या खात्यान जशी PWDन व्हडली टेंडरां काडून कमिशनां खावपाचे जे प्रकार चलता पळय तशेंच ह्या पावर डिपार्टमेंटान व्हडली टेंडरां काडून कमिशनां खावपाची कामां आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी व्हडल्यो गजाली करता. टुरिजम आनी फ्युरिजमाचे कसले टुरिजम? लायट जर तुमकां 24 आनी वयल्यान सांगता लोड शेडींग ना म्हणून. म्हणजे आतां लायट जेन्ना दिसाक जर तुजी 50 फावटी लायट वयता जाल्यार ताका लोड शेडींग म्हणप काय कितें म्हणप? ना ती लायट वयता ते लोड शेडींग न्हू. कितें हो एक बरो आज डिस्टिंक्शन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की इंटरप्शन इन ट्रान्समिशन लोड शेडींग न्ही म्हणून. सो तूं ह्या गजाली कडेन पांडुरंग कसो पळयता? टॅक्निकली बरोबर पण वास्तवीक आमी कंज्युमर म्हणून लायटीचे कितें फरक उरलो? राजकारणी अशा पद्धतीन वागतात. म्हणजे आमकां याद आहा सुदीन ढवळीकरचो विशय किशोरान काडलो. सुदीन ढवळीकर जेन्ना सार्वजनीक बांदकाम मंत्री आशिल्लो तेन्ना दर प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगा आशिल्लो की 6 म्हयन्यांनी किंवा फुडल्या 2022 मेरेन 2021 मेरेन 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून. जेन्ना निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर जालो तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की 7 वरां सुद्दां मेळूंक शकना उदक. हे सेम आता तो सुदीन ढवळीकर पॉवर डिपार्टमेंटाचे करतलो. पॉवर डिपार्टमेंट करेक्ट सामको सेन्सिटीव विशय. म्हणजे उदक तरी 6 वरां उपकारता पूण आमकां लायट ही 24 वरांच गोंयकारांक जाय असो आमचो हे आसा. म्हाका दिसना की सुदीन ढवळीकर कितें करूंक पावतलो. तेजी उत्तरां जर आयची पळयली जाल्यार मातसो होप आशिल्लो तो निलेश काब्राल जेन्ना जो पॉवर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तो लेट लायट मेरेन काम करतलो आनी फिल्डार वतालो. सो म्हाका दिसता असो एक पॉवर मिनिस्टर जाय जो फिल्डार वयतलो आनी सामको झोकून दिवन काम करतलो. तेन्नाच म्हाका दिसता गोंयकाराचो प्रश्न सुट्टलो. दुसरो विशय आसा वीज आमकां जी येता पुरवठो तो वीज पुरवठोय कमी आसा. तिसरो विशय हांगा आनी एक आसा व्हेरी इंट्रस्टींग विशय की गोंयान मोठ्या प्रमाणात विजेची चोरी जाता. ती चोरी अजून आमी बंद करूं शकले ना आनी हे सगळे फेल्युअर जर कोणाचे आसात जाल्यार ते पॉवर डिपार्टमेंटाचे फेल्युअर आसा. Joel, 2 points that came. One is definitely domestic power cuts, and secondly, the issues that are raised by Michael Lobo and coastal MLAs that in a coastal belt, in a very thickly populated tourist belt, there is load shedding, there is fluctuation, there is tripping. All these issues came to the fore today. When you look at these issues and the replies given by the minister, do you think they might be technically right? But are they satisfactory? See, Pramod, what happened is Michael Lobo raised this issue on behalf of Bardez, Bardez Taluka. As such, later on, it came to Saligaon. The one thing was there have been constant power cuts spread across hours. You know, people were not getting power. They could not use their normal gadgets. फ्रिजांतल्यान उदक गळटालें म्हणून हो सांगता and can't use even the ACs and all of that. What was this MLA doing when he was in power? That was the question. You know, that his own government was there and this power cut is not happening overnight. You know, that's been happening for now since what he is quoting is from 2018 if I'm not mistaken, since the substation was tendered and finally did not take place.
Obviously there is a failure during his regime also. If that was discussed in the cabinet, and if that substation was the tender was cancelled, it was in his cabinet, so he should be in a better position to know what happened then. He should have raised this question with his government that time, rather than now you are just getting out because you are in the opposition. Doesn't make any sense, because you have let this go, this opportunity go when you were a minister by yourself, and a very senior minister at that level. I don't think there is any kind of this thing. This is all again, they just raising the issues for